तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज तरणाट्यांचं जागर खुल्ला मळबायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज अंगणातल्या तुळशीचेर हळद पिंजर मायच भांगराळी जीण जगता धरून आमचे दायज कोण रट्टा मागीर रे अशें घडटा कसलो रिजल्ट आयला रे तुम्ही या योजनेचे समर्थन केले म्हाका खबर ना तुम्ही या विशयाचेर गोंयच्या विधानसभेत व्हडली चर्चा जाली तुम्ही पळयल्या काय वाचला काय म्हाका खबर ना आनी ह्या चर्चेत आमदारांनी ह्या योजनेक विरोध केलो सो तुम्ही तरणाटे या योजनेक तुम्ही आमच्या आमदारांना सजेशन करपाक शकता की जे विरोध करतात ह्या योजनेक त्या आमदारांक तुमचे सजेशन काठावरती अरे तो प्रसाद 5 पेपर पेटला त्याच्या बरे 5 पेपर पे बोलल्या आणि माझ्या ती त्याच्या बरे माझ्या चोर दुखत झाला आणि माझा कमी म्हणून आप खुश रे कोण बरे तुम्ही फक्त वाईट केल्या अरे बेटा चोर दाखवाय अरे स्वतः अरे पाच जो प्रॉब्लेम देता आपल्या सराकडे मदत बघतात केले त्या गरीब भुरग्यांच्या स्वप्नांचे कितें तांचे आवय बापूय तांकां पदवी मेळून लाखांनी पयशे खातीर कोणायोचेर हात पसरतात. अरे एका भुरग्याक कमी पर्सेंटेज पडटा मुलं शिकना वचून न्ही
तो बोल ना ताजो कोणी ओरूंक शकता ही कारणां आत्ताच तुम्ही भावनेत पडता हे शिकपा मेळ्ळें 80%, ते शिकपा जालें 80%. अरे काही काळा खातीर त्या भुरग्याक शिकपा मेळूना जाल्यार तेणे कितें जीव दिवपाचो? अरे ताच्या स्वप्नांचें कितें? उदकाक जेन्ना बरी वाट दाखोवपाची आशिल्ली तेन्ना तुमी दाखयलीच ना. उदक आपल्याक जाय तशें व्हांवतलेंच न्हय आनी त्या उदकाच्या वरात तुमी व्हांवले. तुमच्या खातीर ही शिक्षणाची पद्दत कशी जाल्या. आतां पश्चाताप करून कितें फायदो? हाचेर उपाय कितें? हय हय हाचेर उपाय कितें? हांव सांगता सरकारान शिक्षणाची पद्दत बदलपाक जाय. जे भुरग्यांची गरज आसा तें आमी पळोवपाक जाय. सगळे महाविद्यालय आनी वायफाय सिस्टम आसता पूण भुरगो तेचो बरो वापर करता काय ना हाचेर लक्ष दवरूंक जाय. असल्या ह्या भ्रष्टाचाराक विरोध करपाक जाय. कॉलेजींनी कॅमेरा लायला तेजेर कोण लक्ष दिता काय ना तेही पळोवपाक जाय. कल्चरल मार्क्स कशे दितात तशे स्पोर्ट्स मार्क्स कशे दितात तशे कल्चरल मार्क्सूय दिवंक जाय आनी ग्रेस मार्क्स जे बंद केल्यात ते चालू करूंक जाय. सरकारान गरीब भुरग्यांक मदत करपाक जाय. अरे आईची भुरगीं नोटबुकां नोट्स बरोवपाचें सोडून टॅब आनी मोबायलाचेर फोटो काडून घेतात मरे. ही पद्दत बदलपाक जाय. अरे तुम्ही शिकता भुरग्याक फाटी होऊ नका, डिस्करेज करू नका, ताका सपोर्ट करात. सपोर्ट स्पेशल चायल्ड एज्युकेशनाक आमी बढावो दिवंक जाय. युनिफॉर्म कंपल्सरी करपाक जाय. सारकें तुमचें. ना जाल्यार अशेंच कोण तरी भुरगे आपल्या परीक्षेत कमी मार्क्स पडल्यात हाचें मानसीक संतुलन बिगडूं येता. आतां शिक्षणाचे अत्याचार जाला म्हणून आतां मिडिया प्रेशर अशे रोग जावं येता. कोण ड्रग्स घेतलो, कोण विष घेतलो, कोण आपली लस कापतलो आनी अशेंच कोण तरी अरे तुम्ही पिशाच पडल्या ते पुण्यात गेले आणि ते पोलिसूय गेले. ते नुस्तेंय गेले आनी ते नुस्तेकारूय गेले. ते म्हातारेय गेले आणि त्या काणयोय गेल्यो. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हळ्यार आमचा देश आर्थिक बाबत फाटी असा कित्याक लागून शिक्षण. देशात गरिबी आसा कित्याक लागून शिक्षण. आमची लोकसंख्या वाडत चल्ल्या कित्याक लागून शिक्षण. आणि इतले सगळे अजूनही तुम्ही शिक्षणाक उदाहरण कितें म्हणपाचें रे तुमकां. तुमकां आमकां जाय तें म्हण पूण आज स्वतंत्र 71 वर्सां जाली. कितें बदललें ह्या शिक्षणान. वयल्यान ज्या पद्दतीन शिक्षण शिकयतात त्या पद्दतीन लागूनच चड नुकसान जालां आमचें. पिशाक बिबाय दाखयनाका. शिक्षणाक नुकसान जालां कशें सांग पळोवया. बोलून बाबू शाळेत वता आम्ही कोण म्हणले शिक्षण नाही. आम्ही भुरगी हे कितें चलता ते आमकां खबर ना घडे. म्हणजे कितें चलता आनी जें कितें दिसता तें पळोवपाक दोळे दिले आमच्या देवान. जाल्यार कशें जावचें पडलें शिक्षण
शिक्षण व्यवस्थित अरे आता कोणीतरी क्या पडतात आता ओटी किती बस पा तू बस ना तू बस दुसरा बडा दोघांच्या आवडीचं अकाउंटंट ऑडिटर मी जाबा करतो असा जोड साधारण डेंजर मानलो डेंजर मानलो कोणा काय म्हणा आणि कोण मरतले हे देवा समर्थ महाराजा आमच्या शिक्षणाची पद्धत बदलत चालल्या या शिक्षणाच्या खात्यातल्या आणि कोणी चूक केला ती उजव्यातील मान्य करून डाव्यातील मान्य करून रे देवा आम्ही तुमच्याकडे रस्ता भेटला